जेन्ना गोंयच्यान जेन्ना डेलिगेशन गेल्लें होम मिनिस्टरा कडेन तेन्ना होम मिनिस्टरान सांगलें की 28 तारखेर जेन्ना कॅबिनेट मिटींग जातली, प्रायम मिनिस्टराची कॅबिनेट जेन्ना मिटींग जातली तेन्ना हो जो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो जो विशय आसा तो ते कॅबिनेटान प्लेस करतले आनी रिजोल्युशन पास करतले म्हणून. पूण तशें जालें ना. तेजे नंतर 2 कॅबिनेट मिटींग जाल्यो प्रायम मिनिस्टराचे कॅबिनेटाच्यो, पूण तितून कांयच आमचे जे पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो कांयच विशय तांणी घेवना. हितूंतल्यान अशें दिसून येता की जे डेलिगेशन तांणी वयल्लें तितून जे ST सेलाचे मेंबर आसले, BJPचे ST जे आमचे MLA आसा ते आसले आनी बाकीचे जे संघटनाचे मेंबर आसले, मिशन पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचे 3 मेंबर आसले, हांकां सगळ्या व्हरून त्यांनी फक्त एक शो केला असो दिसता आनी हो जो एक पॉलिटिकल प्रोपगंडा केला अशें दिसता. कारण तर आमकां आयज पर्यंत हो सरकार फटयत आयिल्लो आसा. 2014 तेणें आमकां फटयलो. 2014 जेन्ना जे ऑर्डिनन्स काडलेले जे लॅब्स जाताले तेन्ना तेमी दुसरे ऑर्डिनन्स काडून हो विशय सुटावप करपाक जाय तेन्ना करुना. 2019 जेन्ना पार्लमेंटरी इलेक्शन जालें तेन्नाय आमकां फटयलो आनी आतां 24 ते फटोवपाक सोदता. तेन्ना आमी फाटली 2 दीस पयलीं आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सरकाराक अल्टिमेटम दिल्लो. जर आमकां कांय पॉझिटिव्ह सायन दिसना ह्या सरकारा कडल्यान तर आमी उपोशणाक बसतले म्हणून. त्या प्रमाणे आयज आमी सकाळच्यान आमी हांगासर बसले आसा आनी तेज नंतर युनियन मिनिस्टर जो आसा आमचो MP जो आसा श्रीपाद नायक तो आमकां येवन मेळ्ळो. तेणी आमकां सांगपाचो प्रयत्न केलो की आमकां आश्वासन दिल्लें आसा तुमचें जातलें. आमी ताका सांगलां की आमकां आश्वासन नाका, आमकां फायनल नोटिफिकेशन जाय जेणे करून 4 कॉन्स्टिट्युएन्सी ज्यो रिजर्व जातल्यो ते नोटिफिकेशन तुमी हाडून दिया. कारण आमी ताका ऑलरेडी सांगलें आसा. ताकाय आमी फेब्रुवारी म्हयन्या फाटल्या 2023 मेळ्ळें दिल्लीक वचून. तेज नंतर मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस अर्जुन मेघवालजीक हांकांय आमी ताका घेवन मेळ्ळें. ताका ती आमी याद करून दिली 27 जुलयाक ताका घेवन आमी मेळ्ळें. तेन्नाय जेन्ना मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टीस आमकां आश्वासन दिल्लें तेज नंतर ज्या डेटीक आमी मेळ्ळें 27 जुलयाक सेम डेटीक आमकां हांगा लेटर आयिल्लें ट्रायबल वेलफेराक की 2026 नंतर जो सेन्सस जातलो तो घेवन डिलिमिटेशन कमिशन बसतलें म्हणून. तेन्नाय आमकां फटयलो आनी आतांय जेन्ना डेलिगेशन गेलें होम मिनिस्टरान परत आमकां फक्त आश्वासन दिलां पूण फुडलें कांयच प्रोसेस जावं ना. तेन्ना हो जो आमी हांगा स्ट्रायक चालू केला तो आमी आतां कंटिन्यू करतले आनी फाल्यांय आमचो चालू आसतलो आनी फुडलो प्रोसेस जो फाल्यां कितें अपडेट येता सरकारा कडल्यान जाल्यार आमी मागीर घेतले. तशेंच आयज जेन्ना आमी हांगा स्ट्रायकार बसले तेन्ना आमकां इंडियन नॅशनल ट्रेड युनियन काँग्रेस फेडरेशनाचे तांचे MP, एक कर्नाटकाचो MP आनी एक झारखंडाचो MP, दे ऑल्सो बिलोंग टू शेड्यूल ST कम्युनिटी आनी तेणी आमकां येवन आपलो सपोर्ट आमकां डिक्लेअर केल्लो आसा आनी तांणी सांगलें आसा की नॅशनल जे तेय हो विशय नॅशनल लेवलाचेर रेज करतले आनी आमकां हो जो आमचो प्रश्न आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन सुटावो जावपाक तेय प्रयत्न करतले म्हणून. तशें डिफरंट समाजाचे आनी एक्टिविस्ट हांगा येयले. तारा केरकर आयले, तेजे नंतर दुसरो शंकर पॉलजी आयलो, तनुज अडवायकर येयलो. तांणी आपलो सपोर्ट दिल्लो आसा आनी तांणी आमकां जे आमचो जो अन्याय जाल्लो आसा फाटलीं 20 वर्सां तेजेर तांणी खेद व्यक्त केल्लो आसा आनी तांणी सांगलें आसा की हो जो आमचो कॉन्स्टिट्युशनल रायट्स आमकां मेळपाकच जाय अशें आमकां सगळ्या वेगवेगळ्या कम्युनिटीच्या लोकां कडल्यान वेगवेगळ्या समाजाच्या लोकां कडल्यान आमकां सपोर्ट मेळ्ळो आसा. आतां 5 पर्यंत आमी टायम घेतलेलो आसा. टोकन स्ट्रायक ऑलरेडी हंगर स्ट्रायक चालू दवरलो आसा आनी गरज पडटली आमी खंयच्याय लेवलाचेर वचपाक आमी रेडी आसा. फाल्यां कंटिन्यू जातलो स्ट्रायक जो आसा. आयज रातभर आसतलें ना हांगासर रातभर आसना. फाल्यां परत 10 सुमाराक आसा. चेन हंगर स्ट्रायक चेन हंगर स्ट्रायक आनी खंयच्या लेवलाचेर वचपाक रेडी आसतले आमी. स्लोली तांकां कळपाक जाय आनी म्हाका दिसता की तेंच्यांनी आमकां लायटली घेवचें न्ही. आयज आमचो श्रीपद हांगासर आयिल्लो आसा, कॅम्पेनींग चालू आसा ताजी. ताका आमी क्लियर कट सांगून दिल्लेलें आसा 78,000 मतां आनी बहुजन समाजाची मतां ST समाजाची मतां आसा. आनी जरी तर बहुजन समाजाची रिस्पेक्ट आसा
भाऊक आनी ज्या बहुजन समाजाच्या नांवान आमी मुखार सरता तेन्ना ह्या समाजाक इलेक्शना पयलीं बहुजन समाजाक एस.टी. समाज जो बहुजन समाजाचो भाग जावन आसा तेका जस्टीस मेळटलें अशें हांव आशा बाळगिता. तितलो कोण येवन मेळोन गेले अजून पर्यंत येवंक ना. अजून पर्यंत समाजाचो जो मनीस म्हणटा तुमकां बायट दिता ते मेळटलें, विश्वास दवरा, सगळ्यो गोश्टी म्हणटात बायटात. आयज हांगासर बशिल्ले आसा अजून पर्यंत तरी समाजाचो खंयचोच लिडर जो आहा पळय तो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव येयल्लो ना. आनी आमी सगळे जे आमचे चारूय आमदार आसा तांकां आव्हान करता की त्यांनी हांगा येवन सपोर्ट दाखयचो. खरेंच तांकां दिसता की हो प्रश्न 2024च्या पार्लमेंटरी इलेक्शनाचो कोड ऑफ कंडक्ट लागचे पयलीं सुटावो जावपाक अशें दिसता जाल्यार तेणी हांगा येवन आमकां सपोर्ट दाखयचो.